मेंबर हांगासर हो चिमेल बायपास हो जो आसा पळय तो मृत्यूचो सापळो जाल्लो आसा। हांगासर जे खेपी हांगा एक्सिडेंट जाता आनी कोण कोण एक्सपायर्डूय जाता एक्सिडेंट जावन म्हणून आमी खूब फाटी डेलिगेशन घेवन आमी PWDच्या मिनिस्टराक बीन आदी पयलींच्या सुद्दां वचून सांगलें की हांगासर जें घडटा तो मातशें कितें काम जें पेंडींग उरलां तें बेग्यांतल्या बेग्यान हें काम सुरू करचें म्हणून। आनी काल एक सडनली एक्सिडेंट जालो आमचो एक सिनियर आमचो मनीस हांगासर सोमतोच ऑन द स्पॉट गेलो आनी हांगासर सगळो बोबाळ जालो आनी लोक सगळे उठले आनी हांगासर रस्तो बीन बंद करचे पडले। आनी आयज सगळे इंजिनियर PWD इंजिनियर कलेक्टर आमचे डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार यांच्यानी येवन आयज आनी पुलीस यांच्यानी येवन हांगासर आयज सायज इन्स्पेक्शन केलें। सगळे आसले आमच्या गांवचे MLA आसलो सगळे पंच सरपंच सगळ्यांनी हांगासर रावन आयज तें इन्स्पेक्शन करून तें कितें कितें तें तांकां कितें करपाचें तें तांकां सांगलां। तुमी रावंड मारून पळयतले जाल्यार पळया देंवती येता आसतना कितें केलां वयर सकयल हो रोड आसा एक जर ब्रेक मारल्यार गाडी सोमती परता तरी अशा पद्दतीन जें काम चल्लें तें काम कंप्लीट जावपाक जाय। हें काम अशें दवरून फायदो ना आनी हांगासर आतां त्या वाटेन रोड बंद आसल्या कारणान सगळे व्हेहिकल ह्या वाटेन येता आनी तुमी पळयता तुमकां दिश्टी पडटा कशे कशे व्हडले व्हडले ट्रक येता ते एक जर ब्रेक फेल जायत जाल्यार सगळे डायरेक्ट सकयल पावतले। स्पीड ब्रेकर म्हणटा ते ना लायट म्हणटा ती ना इवन सिग्नल आसा पळय ते तांकां एक हें सुद्दां ना 15 सेकंडाचो सिग्नल दवरला हे सायडीक वचपाक लोक मागीर ते मोदी पावतो सायकल घेवन धांवता आनी लोक हें जायना गाडयेक कंट्रोल नासना म्हणून जाता तितके बेगीन हें काम करचें अशें हांव आमच्या सरकारान आमचो मुख्यमंत्री आमचो CM सावंत तशेंच प्रमोद सावंत तसोच आमचो PWD मिनिस्टर निलेश काब्रालाक हांवें सांगलेलें आहा। निलेश काब्रालान आतांच म्हाका सांगलां की आपूण रोखडेच येता आनी हांगासर इंजिनियर घेवन परत सायड इन्स्पेक्शन करता म्हणून। आतां तेजो फोन आयिल्लो आसतना एक्सिडेंट जाला जाल्यार कितें भानगड वयल्यान गाडये देंवत ब्रेक लागना आनी तो चिऱ्याचो ट्रक ब्रेक लागूंक जाय त्या टायमार न्हू त्या टायमार प्रॉब्लम जाल्यार मागीर ऑन द स्पॉट मनीस गेलो। फाटी एखादी घर आसलेलें रस्तो वाडोवपाक लागून हय घर मोडून जालें हय ते लास्ट इयर उसकेकर बाब तूं हांगसरलो ZP हय तुका एक विचारता हांव फाटल्या फावटी जेन्ना एक्सिडेंट जाल्लो असोच एक्सिडेंट जाल्लो हांगा गाडी पडलेली कळ्ळें तुका तेन्ना हे सिग्नल डिमांड केले आनी तेन्ना सिग्नल येयले आतां एक परत मरण एकट्याक येयला आतां हे अशेंच जातलें की कोण मेलो की तुमी रस्त्यार येतले काय जालां आतां कितें जालां इतको वेळ येता सगळे करता करता म्हणटा चल्ले। आतां लास्ट टायम आमी हांगासर पावसकर मिनिस्टर आसलो PWD तेका घेवन आसलो MLA तोणी आनी हांव आमी हांगा येवन हांगासर तेन्ना इश्यू सॉल्व केल्लो। ते घराचो जो इश्यू कितें जालें ते घराचो पार्टीचो कोर्टान गेलो म्हणून त्या टायमार तें उरलें आनी मागीर तें डेमोलिश जालें। आतां डेमोलिश जावन ते बावडे तेंच्यानी घर बीन बांदून ते रावता आतां तुमी त्या वाटेच्यान सर्वीस रोड काडा न्हू भायल्यान आतां रस्तो अजून कित्याक करूंक ना तोच सांगता न्हू ते कित्याक लागून उरला ते फंड्साक लागून उरला आनी हें कितें हें नॅशनल हायवे तें सेंट्रलाचें काम पूण हो कित्याक उरला पळय तो आमकांय खबर ना ते आतां आमी आतां हांवें ते मिनिस्टराक सुद्दां सांगलां बाबा कितें तें मातशें बेगीन कर तेणें सांगलां आपूण फाल्यां येवन ते फाल्यां जाल्यार परवां इन्स्पेक्शन करता म्हटलां एलोंग वीथ द इंजिनियर हांवें ताका सांगलां आमकांय तुमी आपय म्हणून ना हितून खंय तरी कितें फाटी पडटा अशें दिसता फाटी कांय ना सरकार फाटी पडटा ही सरकार फाटी पडटा आतां तेन्नाच काम करता रोखडेच सुरू वयता ना कितें आसा हें काम अर्दकुटें उरलां हें कित्याक लागून उरलां तें म्हाकाय अजून कांय खबर ना। सरकार फाटी पडटा हे करपाक सरकार फाटी पडना सरकार हें आसा म्हाका सांग पळय हे सरकार जर फाटी पडना आनी कितले जाणां मरतकीर हे जातले आतां तेंच्यांनी आमकां सांगलां एक्सिडंट केला की 2 म्हयन्या भितर आमी तें काम स्टार्ट करता प्रोसिजर सगळो जाल्लो आहा हे सेंट्रलाचे पॉयंट हो प्रोसिजर सगळो जाल्लो आसा ते CM कडेन फायल धाडटले अशें तेंच्यांनी सांगलां आतां आनी त्या प्रमाणे मिनिस्टर दवरून ते आमी एका तुमी CM कडेन उलयतले हेच्या बद्दल हय हांव CM कडेन अवश्य उलयतलो ह्या बद्दल प्लस हांव ऑलरेडी आतां मिनिस्टरा कडेन उलयलां पूण जाता तितको बेग्यानच्या बेग्यान हें काम सुरू करपाक जाय म्हणून एज अ ZP मेंबर म्हणून हांव फुडेकार घेतलो।